जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत सोर्गीचें राज लिपोवन दवरलेल्या थेव्या आनी मोतयाक सोर कोत्ता. आदल्या काळार गिरेस्तकाय सांबाळूंक आतांचे पोरी बँक्स नासलो न्ही. सादो लोक जमीन खणून जमनींत आपली गिरेस्तकाय सांबाळून दवरतालो. एका शेतांत लिपलोलो ठेवो मेळटा तेन्ना तो मनीस खुशाल जाता. आपणा लागीं आसलें तें विकता आनी तें शेत विकतें घेता. तेच भाशेन नाजूक मोती मेळटा तेन्ना आपणा कडेन आसलें तितलेंय विकता आनी तें मोती विकतें घेता. त्यागांतल्यान बरेंपण जोडून घेता. सोर्गीचें राज जोडूंक आमी त्याग करूंक फावो. सोर्गीच्या राज्यांतली खुशालकाय कित्याकूच आमी सोर करूंक जायना, कित्याक ही खुशालकाय सासणाक तोखता. सांत इनास लॉयलाच्या स्पिरिच्युअल एक्सरसायज 4 भागांत व 4 आठवड्यांत मांडलेले आसात. तिसऱ्या आठवड्यांत जो कोण रितेर कोत्ता तो आपले मागणें सोम्या जेजूच्या कोश्टा मोनाचेर लक्ष घालता. आपूण देवाक आपल्या पातकाक लागून कितले अपमान केला आनी हाकाच लागून दूख दवरूंक, प्राचीत करूंक आनी परत एकदां ही पातकां करूंक न्हय म्हूण निश्चय दवरूंक एकदम गरजेचें. आपूण देवाक जो कितलो बरो आसा, आमी आमच्या पातकाक लागून देवाक दुखयता हें वळखून घेवंक आनी पातकाचेर पाठ करूंक एकदम गरजेचें अशें सांत इनास बोगोर सांगता. सांत इनास तशेंच 4थ्या आठवड्यांत आमकां उगडास कोत्ता की आमी देवाची मोगाळ भुरगीं. हांव देवाचो मोगाळ पूत वो मोगाळ धूव हें वळखून घेवंक गरजेचें. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मोन्ना आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं पातकाचेर जैत मेळून आमकां पोत्तून नवें जिवीत बासायता हें मानून घेवंक एकदम म्हत्वाचें. तर आयज आमी थोडो वेळ नियाळुया. हांवें म्हज्या जिवितांत खंयच्या उतरां, चिंतनां व करण्या वरवीं पातक आदारला काय? जिवितांत म्हज्या पातका वरवीं हांवें देवाक केन्ना दुखयलां? तर एक बरो खुमसार करून देवाचें बोगसणें घेवन परत एकदां जेजू क्रिस्ता दिता तें जिवीत वेंग मारुया, देवाक दिनवासुया आनी आमच्या जिविता वरवीं आमी सदांच देवाक मान आनी महिमा दिवंक वावरूंक म्हूण दर एकल्या पासत फावो ती कृपा आनी बळ मागुया.